बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज सारकी पवित्र सभा व्हडा दबाज्यान पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दबाजीक परब समोरता. पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो दीस जालो पवित्र सभेच्या जल्माचो दीस. पवित्र आत्मो धर्मदूतांचेर देंवता आनी पवित्र सभा जल्मान येता. म्हणटच हे परबेंत आमी पवित्र सभेचो वाडदीस समोरता. होच पवित्र आत्मो धर्मदूतांचेर देंवतच तांचें जिवीत कशें बदल्लें तें आमी जाणू. ते काळजीदार जावन कोणाकूच भियेनासतना जेजूक गवाय दिवंक वचत थंय शिंपडले. होच पवित्र आत्मो पवित्र स्नाना दिसा आमचेर वतला. त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां चलोवंक गरज. तर हो पवित्र आत्मो आमचे सवे ठिकाण करून आसा आनी जो पवित्र आत्मो सदांकाल आमचे सवे ठिकाण करून आसतलो म्हूण जेजून वाचयला. ताकाच सांगाताक घेवन जेजूची शिकवण जिवितान पाडूंक आनी ताका आयच्या समाजांत उतरां कन्नांतल्यान काळजीदारपणान गवाय दिवंक त्याच पवित्र आत्म्याचें बोल आमकां सगल्यांक ह्या मिसान मागून घेवया. जशें आमचे भयणीन आमकां सांगलां, आयज पवित्र सोबीचो जल्म बर्थडे. जायतेपण आमी आमच्या जल्माचो दीस आमी जल्मल्या तो दीस समोर उमता, पूण थोडे आपलो बावतिजमाचो दीस समोर उमता. कित्याक त्या दिसांतान पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां सगल्यांक मेळ्ळां आनी जेजून आमकां बासायलां, हांव तुमकां आत्मो दितलो, तो सदांकाल तुमचे थंय आसतलो. तर आमी ह्या देवाच्या आत्म्याचें आसणें आमच्या जण एकल्या सगळें ओळखून घेवन ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. आनी जायते पावट घडये आमी चुकल्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे चलूंक. आनी व्हडल्यांतलें व्हड पातक म्हटल्यार आमी पवित्र आत्म्या प्रमाणे चलना पळय तेन्ना पवित्र आत्म्याचेर आड पातक, व्हडल्यांतलें व्हड पातक. पवित्र आत्मो आमकां सुचयता त्या प्रमाणे ताच्या प्रेरणा प्रमाणे इन्स्पिरेशन आमी चलूंक जाय आनी जिवंक जाय. पूण जायते पावट आमी चलूंक ना, जिवंक ना, देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोल पडवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनाक चिंतून थोडा विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार मरी सगळ्या लोकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Stop.
प्रार्थुया मागुया के पवित्र सोबे खातीर हो देवाचो आत्मो आमचे जणेकल्या सोबे आसा, जो आमच्यो सगल्यो संस्थ्यो आसात, कसल्योय त्यो जावं वावुरतात, जावं पॅरीश पास्टरल कावन्सल, ल्हान क्रिस्ती समुदायो, तातूंतल्यान पवित्र आत्म्याचें बोड आमी अनुभवूंक आनी होच पवित्र आत्मो आमकां चलून व्हरूंक मागुया. विस्वाशी देवा, प्रवाद्यांचें उतर सपोर्नायेक पावून आनी तुज्या पुतान केल्ली बासावणी पाळून आयच्या दिसा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडलोय आनी संवसारांत तुज्या भुरग्यांचें कुटूंब जल्म हाडलें. मनशां मदले सगळे भेद आनी वेगळोचार काडून उडोवन सर देशांच्या, जातींच्या आनी भासांच्या मनशांक त्या एकाच कुटुंबान तुवें एकठांयली. हें तुज्या मोगाचें ओजाप समोरून आमी तुका संतोशभरीत काळजान आर्गां दिता आनी परवाशान हें मागणें करता. आख्खे पृथ्वीचेर शिंपडलेले तुजे क्रिस्ती पोरचेचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. हे बरी ती वाडत सुदारत वचूं आनी जेजू क्रिस्ताची संवसारान पोरजोडीत गुणां जावं. समेस मनशांक आपल्या गोपान ओडून हाडूं. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजमोड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. पयले वाचो दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो. 50व्या दिसाच्या परबे सुमोई ती सगळी एके सुवातेर जुळलोली आसतना अवचित झणझणीत वाऱ्या सारको सर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागली. मोडबा खाला आसलेल्या दर एका राष्ट्राची भक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिलेकारां न्हय? आमच्या मदल्या जण एकल्याच्या देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता. ते कशें तर? पार्ती, मेदी, एलामीत, मेसोपोटेमियांतलो, जुदेयांतलो, कापोदियसांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी पानफिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरियेना लागीं आसलेल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमांत हावन आयिल्ले भेटणार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी समेज देवाची श्रेश्ठ कर्तृत्वां ती आमच्या खाशा भाशांनी परगडटात म्हूण आयकता. देवाचें उतर. तुमचो जबाब जावनी. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. म्हणुया, तुमच्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब, तुज्या आत्म्यान धाड सर्वेस्परा आनी प्रितूम रूप नवें कर. तूं तोंड मात धाप ती घाबरतात, तूं प्राण मात काड ती मरून धुल्लीत पडटतात.
पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रोचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. सभा तुज्या आत्म्यान धाड सर्वेस्पराक आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदाकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोष, तशें ही म्हजीं उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब तुज्या आत्म्यान धाड सर्वेस्पराक आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बोला विणे जेजू स्वामी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगल्या सगळें कोत्ता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे कुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटा. तसो क्रिस्त खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बावडत्यांची काळजां बोर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदांकाल आसतलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बापाचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सगळें ठिकाण करून रावतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजी उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचें मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवी बाप तुमकां धाडटलो. तो शारोती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो,
आसामाच्या गांवांत जायते ट्रायब्स आसात आनी तातूंतलो एक ट्रायब म्हटल्यार गारो ट्रायब. आनी हो ह्या ट्रायबांत एक कुटुंब आसलो, फामील आसली आनी ह्या फामिलीन 4 मनशां आसलीं. आवय आसलो, बापूय आसलो आनी दोगां भुरगीं आसलीं. जेन्ना ही फामील क्रिस्ती फामील आनी क्रिस्ती फामील कशी क्रिस्ताक गोवाय दिताली. म्हणजे मागणें आसलें, ताचे मोदें बरें सोबून आसलें आनी सगलो लोक ह्या थंयसर ह्या फामिलीक पळोवन जायते लोक क्रिस्तांव जाताले. जायते लोकांनी क्रिस्ताक वेंग मारलेली, क्रिस्ती धर्माक वेंग मारलेली. आनी जेन्ना अशें घडूंक लागलें आनी घडटा तें पळयल्या उपरांत ह्या ट्रायबाचो वडील आसलो ताणें एके भाशेन बापायक धमकी दिली. सोबी माजार आपलो भावार्थ नाकारूंक आनी धमकी दिली तेन्ना बापाय ओगी रावलो ना. पूण बापायन सांगलें ताका, हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान जेजूचो पाटलाव करूंक निचो घेतला आनी आमी सदांच जेजूचो पाटलाव करतले. आपलो निशेध ताणें आदींच फुडें ताका दाखयलो. तरी ताका जायती धमकी दिली, जायतो दबाव प्रेशर ताचेर घातलो. ताणें ताका ताच्या दोगांय भुरग्यांक जिवेशी मारली आनी उपरांत बायलेकूय जिवेशी मारली. तरी आसतना तो म्हणटा, आतां तरी तुजो धर्म सोडूंक तूं तयार आसाय, नाजाल्यार तुकाय असलेंच मरण फावो जातलें. कितें जाय तें विचून काड. परतून ताणें काळजीदारपणान ताका जबाब दिलो, म्हाका दूख भोगता म्हजे फामिलीन आनी कोण ना. जेजू काळजीदारपणी गोबाय दिवं, पूण हांव तुका एकूच सांगता, हांव म्हजो आनी निमाणो स्वास म्हजी कुडीन आसोसोर म्हज्या जेजू क्रिस्ता खातीर हांव जियेतलो आनी गरज पडल्यार म्हज्या जेजू खातीर हांव मरतलो. तरी ताचें काळजीदारपण पळोवन जायतो लोक, जो तुवें हाजीर आसलो तो आतां वगो रावलो ना. ताच्यान आसलेलो आत्मो जागोवलो आनी ताणें एका ताळ्यान फुडें सरून त्या बापायक म्हणलें, ना, तूं आतां एकलो नाय, आमी सगळीं तुका सांगात दितल्यो. आनी ताणें जेजूचेर भावार्थ परगट केलो. हें पळोवन ह्या लोकां फुडें आपलें काम चलचें ना म्हूण तो वडील ती सुवात सोडून पडून गेलो. आनी ह्या खोडेगान भावार्थाचे फामिलीक लागून जायत्यांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनी त्या उपरांत जायते लोकांनी क्रिस्ती धर्माक वेंग मारली. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, हे फामिली भाशेन वो त्या लोकां भाशेन जायतो लोक आसा जाणीं जेजूक आपल्या जिवितान अणभवल्या उपरांत ताचो पाटलाव काळजीदारपणी करून फुडें सरतात. ते संवसारी मनशांक आनी धमक्यांक आंग काडिना वो भियेना. कित्याक पवित्र स्नाना दिसा घेतलेलो पवित्र आत्मो तांची सोबे आसा आनी हो पवित्र आत्मो भिजुडायेचो आत्मो न्हय, पूण काळजीदारपणाचो आत्मो. आमचे सोबे आसा तो कसलो आत्मो गाय ह्या आयच्या दिसा आमकां जणेकल्याक नियाडूंक आपयता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, असलोच वेळ आनी काळ आयलोलो आसा. आमच्याय भावार्थाचेर घोडे जायते आमचे त्रास कोश्ट कोत्तेले, त्रास कोश्ट आमकां दितेले, पूण आमच्या भावार्थाक थीर रावूंक, घट रावूंक, काळजीदारपणान फुडो करूंक देवाचो आत्मो आमचे सोबे आसा म्हूण ओळखून घेवया. एक सोत आमी ओळखून घेवची गरज. तर आयज आमी पवित्र सोबेचो पवित्र आत्म्याची दोबाजीक परब समोर आसतना
ही सगल्यांची आमची परब हे परबेची साक्षी सोजमणी आसा काय? हे परबे समयार कितें आमचे आवडे, कसले आमचे निच्यो काय? जेजू क्रिस्ताक खातीर जिवंक आमी तयार आसांव काय? जेजू क्रिस्ताक बोवाय दिवंक आमी तयार आसांव काय? वो आमचेर दुमाडो पिडा सुरू जाता तेन्ना आमी पडून वेतले काय? हो आत्मो जेजून आमकां दिल्लो आसा. हांव तुमकां आदारी दिता आनी तो तुमकां सांगात करतलो. तो तुमकां सगळें स्वताची वळख दितलो. सगळें जें कितें शिकयलां तितलें तुमच्या मनान हाडटलो. आनी हे भाशेन पवित्र सभेन हो आत्मो ताचें बोड तुमी अनुभवूंक पावतले. आनी पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा, तुमकां राजा पातशायां फुडें व्हरतल्या, गोवनादरां सरशी व्हरतल्या. कितें जबाब दिवंक जाय तें चिंतू नाकात, भिवू नाकात. त्या वेळार उलयतले ते तुमी न्हय, देवाचो पवित्र आत्मो तुमच्या तोंडांतल्यान उलयतलो. असलीच खात्री आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. खऱ्यांनीच देवाचो आत्मो त्या वेळार ते घडये कितें उलोवंक जाय तें आमच्या तोंडांतल्यान उलयतलो. तर हो आमचो भावार्थ पवित्र आत्म्याचेर आसा जाल्यार ह्या पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमकांय जण एकल्याक अनुभवूंक मेळटलो. आयची वाचपाय आमकां हो संदेश दिल्लो आमी पळयता. ह्या आत्म्याचें काम कसलें तें आमी आयच्या पयल्या वाचपान पळयलां. धर्मदूताच्या इतिहासान आमी पळयलां 50व्या दिसा पवित्र आत्मो आंकवार मारयेचेर आनी धर्मदूतांचेर सेनेकलान मागणें करता आसतना जणजणीत वारो कसो मारून पवित्र आत्मो उज्याच्यो जिबो फांटून तांचेर देंवलो. आनी जुदेवाच्या भिरांतीन दारां बंद करून ती आसली. तांकां हे भाशेन ह्या पवित्र आत्म्यान काळजीदार केली आनी ती वचून देवाचें उतर परगटूंक लागली. तरेच तें पवित्र आत्म्याचें काम म्हटल्यार देवाचें उतर परगट करूंक, क्रिस्ताक गोवाय दिवंक. तोच पवित्र आत्मो आमकां बोडान भरता. आनी एक तांचे सवे आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता सगळे आपआपली भास उलयताली, सगळ्या भासांच्यो भासो, पूण एकूच भास कशी ती सजमताली, सगळ्यांक सजमणी मेळटाली. आनी हें काम पवित्र आत्म्याचें काम. हो एकचार भासांचो करूंक आनी एक देवाची पोरजा करूंक हेच आमी धर्मदूताच्या इतिहासान आयकलां. कोण भाशेन हो पवित्र आत्मो सगळ्या भासांचो एकचार घडोवन हाडटा, रचून हाडटा. आनी सगळे घोडे आपआपली भास उलयताली तरी तेच सजमणी तांकां मेळटाली, एकचार तांचे मदें आसलो. हेंच पवित्र आत्म्याचें काम आमची सगळे एकचार बांदून हाडूंक, घडोवन हाडूंक आनी एकवटान आमकां सांबाळूंक. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयलां कोणाच्यानूच जेजू सोमी म्हूण मानून घेवंक जायना. पवित्र आत्म्यानूच ताच्या मनान काळजान घातल्यार जेजू सोमी म्हूण मानून घेतल्या, जेजू सोमी म्हूण आमी परगट करतल्या. तोच देवाचो आत्मो सगल्यांक वेगवेगळी देणी दिता, वेगवेगळ्यो देण्यांनी बोधता, पूण सगळें करता तो एकलोच देव. हें आमी दुसऱ्या वाचपान आयकलां. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां जेजू म्हणटा हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो, आदारी धाडटलो आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो. तुमी नेणार आसचीना, जाणवायेन बोलिल्ली जातली. तर हेंच पवित्र आत्म्याचें देणें जावन आसा आमकां आयच्या दिसा व्हडल्यांतलें व्हड देणें. पवित्र सभेक न्हय सेनेकलान आसलेले
ह्या 12 अपोस्तलांक आनी सायबीण मांयक फावो जालें, पूण हेच देणें आमकांय जण एकल्याक आमच्या बावतिजमा दिसा फावो जाला. तर ओळखून घेवया पवित्र आत्म्याचें देणें आमचे सोबे आनी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्या प्रमाणे चलूंक आनी जिवूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. आमचे सोबे आसलेलो पवित्र आत्मो न्हिदला जाल्यार ताका जागोवया. तो आमचे सोबें तिकाण करून आसा हें सोत गोठ मना काळजान कोंचोवया. तो आमचें कितें रावता वो आमचे लागीं कितें मागता तें जाणो जावंक शिकुया. जेजूच्या उतरांचो उगडास गोठ दवरुया. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी आमी ताचो मोग कोत्ता हे आमी ताच्यो आज्ञा पाडून दाखोड करुया. तो आनी आमी पाडुया, त्यो दुसऱ्यांक पाडूंकूय आदार दिवया. पवित्र आत्मोय तो शीस काळजीदार जाले. 8व्यो भासो उलोवंक लागले. त्या जेजूक सोबे माजार परगटूंक लागले. ताणें केल्लें तें काम आयज आमचें काम. हें काम बरे भाशेन करूंक आमी मागूंक गरज. कितें आमी मागतले हांव, कोणाशी आमी मागतले हांव. आयच्या दिसा दुसरें वाचप जातोच जें सोबीत गीत आमी जायते फावट गायता. पवित्र आत्म्या देवून ये, तुजो उजवाड आमचेर घालूंक ये. आमच्या वावरांत तशेंच रोडण्या दुकान तूं सवस्काय जा, गोठाय जा. मेड्यांक धुवन नितोड कर, गायल्ल्यांक गाये पेकोय. तान जालोली मान बागाय, शेळेमुडी जाल्ल्याची काळजां परती उलपाय. वांकडे वाटेर चलतल्यांक नीट मार्गार हाड. तुजेर विस्वास देंवतल्यांक तुज्या बाबार्थ्यांक साथ देण्याची जोर उक्ती कर. आनी सुगुणी जिवीत जियेतात तांकां एक दीस सर्गेचें इनाम फावो कर. हें सगलें आमचें सोबें घडोवन येवंक त्याच पवित्र आत्म्यांक फुडें घालून आयच्या दिसा मागुया. आनी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बोळान काळजीदार जावया. बिजोड जावची न्हय. आमच्यो असल्यो काळ येवचो आसा. दुमाडो, पिडापीट, बावार्थाक लागून सोंसूंक पडटा. नोकऱ्यो नात, जायत्या जाणांक घोडये नोकऱ्यो मेळनात. जायत्या जाणांक घोडये क्रिस्तांव म्हूण जायते तरेची ताका वेगळोचार करून पिडापीट दुमाडो दितात. तसल्याचें आमी भिवचें न्हय. पूण होच आत्मो आमचे सोबे आसा. तो आत्मो जेजूक गोवाय दिवंक आमकां काळजी दितलो. तर हेच काळजीदारपणान भरून जेजूचें गोवाय जावया. आनी जेजूचें गोवाय जावप म्हणल्यार ताच्यो आज्ञा पाडूंक, ताचे उपदेश सांबाळूंक. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. तुमी खेरीत क्रिस्तांव कशी क्रिस्ताच्या मोगाक आनी क्रिस्ताचे शिकोवणेक मोगाचे गोवाय दितेली जायात. भिवू नाकात. तर होच काळजी घेवंक आयचो हो सेवादोर आमकां घोटाय दिता आनी हें सोत आमच्या मनान रिगोयता. आमी एक सोरिनात. देव आमची सांगाता आसा. देवाचो आत्मो आमचे सोबें तिकाण करता. तोच फावो त्या वेळार फावो ते घोडये आमकां बोळ दितलो आनी आपल्या बोडान बोधतलो. असलेच खात्रेन हे मिसांत वांटो घेवया. उबी रावया आनी आमचो बाबाड तेकाच देवा सोबे पवित्र आत्मो आसा म्हूण हें सोत आमी मानून घेवंक आनी अणभवूंक आमकां जण एकल्याक फावो करूंक मागुया. आमचो बाबाड जिवो करुया. सोत मानता हांव देवा. सोत आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोब्याक
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समलो आंकवार बरें कांय चलमलो पोंच प्लातकाल ताणें खोस सोंसले ताका कुस्सार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्ग पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सतमाता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय आत्म्याचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सांजकाचें जिवीत आमीन मागात आनी तुमकां मेवतले सोदात आनी तुमकां गावतले दारार मारात आनी दार उगडटले ह्या जेजूच्या उतराचेर विस्वास दवरून ह्याच पवित्र आत्म्याची बोरती आमकां जण एकल्याक मागून घेवया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेक सदांच उक्ती रावंक आनी आख्खे पवित्र सभेक ताचे सुचोवणे आनी बुद्धी प्रमाणे चलोवंक तांकां त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी नवें मन आनी नवें काळीज आपणावंक ते पयले आपुणूच नवसरूंक आनी समाज नवसरूंक फावो ते उपाय घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां बापा लागीं मागुया जुनाच्या म्हयन्याचे सुरवेक आमी आसाव नव्या गवळेक वर्साक आनी तशेंच नव्या दोतोनीच्या आनी शिकोवणेक वर्साक आमी सुरवात दिताव तर ह्या वर्साचो गवळेक विशय मनान दवरून आनी ताचेर खोल नियाळ करून पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी शोकतेन नवसरणेची पावलां आमी मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया आयच्या समाजान जायतीं आमचीं भाव भयणां तरेकवार भाशेन कश्टवतात आनी ओज्याचो भार घेवन आसात तांणी पवित्र आत्म्याच्या बोलान सगल्यांक फुडो करूंक आनी असलें सवें आमी आमचे सवें आसलेलो पवित्र आत्मो जावं तांच्या आदाराक पावंक सगल्यांक देवाची कृपा मागुया मोगाड बापा ही आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे आयजतान ह्या म्हयन्यांतान आमी नवें गोडीक वरोस सुरू करता आनी ह्या नव्या गोडीक वर्साचो विशय म्हटल्यार बिस्म सायबान विचून काडला मार्काच्या शुभ वर्तमानान तो म्हणटा जेजूची उतरां म्हजी पाटल्यान ये आपलो पाटलाव करूंक आमकां जण एकल्याक आपयता आनी आपलो पाटलाव करूंक ह्याच पवित्र आत्म्याचें देणें तेणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी दिनवासुया आनी ह्याच आत्म्याच्या बोडान जेजूचें गोवाय बापाची भुरगीं मोगाची भाव भयणां आमकां खोर म्हूण मागता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं गायनाचो अंक C24.
वाचता चांगल्यापणान तोंडान तुका वेळयता प्रेतमी दिला मनशाच्या भावान त्याला मोच्या बाबा म्हणीनय मोज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नातीक पवित्र विचारात सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुतान सोर मनशाच्या तारुणा खातीर समोर पिल्लें बलिदान आमी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचे एके गुडान कुडीचे सांदे तुका एकवटून भेटयता संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या तारुणाची बरी खबर पावोवचे खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळ्या आमचें जिवीत क्रिस्ती बावार्थाची व्हडल्यान उचाल्लोली गोवायकी जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सौर काळ्यांनी सौरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जाका तुज्या पुता कोणे एकवटोन तुजी आपणेलोनी भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्यांक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गूट सुपूर्णाईक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरसांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उचारूंक आनी मनशांचे वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे बरी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणलें वो
तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणे कराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोठ पोरगोटुया. आमी तुझे मरण बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडा आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटचडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोतीक भाग्योन झुजे भाग्योन थोर दुतां आनी सोर काणी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. जे घडयेच्या वेळार तोच पवित्र आत्मो तुमच्या तोंडांतल्यान उलयतलो. होच पवित्र आत्मो देवाक आमचो बाप म्हूण ओळखून घेवन उलो करूंक आमकां बळ करता. ह्याच आत्म्याच्या बोडान जेजून शिकयलेले मागणे बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सौर वाकांतांतली वाटाय.
त्या त्रासवरती पोटवी आणि महिमा तुझी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकांक मोगान शांती दिवया तो जेजू आपल्या बापाचो ओत्मो आनी आपलो ओत्मो आनी मोगाचो ओत्मो आमकां दिवन सांगात करता आनी आपल्या जेवणांत आमकां वांटो दिता ह्या सच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सुम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Guyana song D38. Amcha Kansandra
प्रार्थूया. देवा, आम्हा सोमेस्तांच्या बापा वेगवेगळी आमची देणी पूण एकूच आत्मो ती वांडटा. वेगवेगळी आमची मुण्यारपणां पूण एकाच इस्वराचे चाकरेची सगल्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एके भाशेन पवित्र आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. आतां ह्या एका जेवणाक त्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन आमची जण एकल्याची वेगळी आत्मीक रेस्काय मानून घेवन सोडवणेचें एकूच काम सोंपोवंक आनी जेजू इस्वर म्हूण सोबे माजार साक्षी दिवंक दिनवाशी आनी आनंद बरीत काळजान आमी घरा वेता. आयच्या समोरमाचो फोड आमच्या जिवितांत तूं दोयेन सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी वचूया. आयच्या विसाची मांडावळ केल्या रुजाय सायबिणीचो समुदाय तांकां आमी शाबासकी दिता. बरे भाशेन आयची मांडावळ केल्ल्या खातीर आनी तशेंच ही मांडावळ करूंक आयज नवें गवळीक वर्स आमी सुरू करता. तर तशेंच नवें शिक्षणीक वर्स सुरू जातलें. सोमारा दिसांतल्यान आमच्या भुरग्यांची इस्कॉलांक कॉमेस निकाल आयलो 10वेचो 12वेचो आनी आतां जुनान सावन वा जुलायान सावन तांची कॉलेजी सुरू जातल्यो. तो सगळें बरे भाशेन करूंक हो आत्मो आमकां चलून व्हरूंक. आयज मीस जाल्या उपरांत आतां PPC जमात आसतली.
तर आमचे गोवडीक फिरगो सभेक उलो करता. 1-2 वर्सां घोडी आमी नित्यान आतां आयजतान नवी गोवणेक वरोस सुरू करता. जेजू म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये, ताची नीज पाटलादारां कशी जेव वांटो घेवया, भाग घेवया. आनी ऑनलायन मिसां काडची गरज ना. सगल्यांनी मिसाक येवचें आनी वांटो घेवचो. ऑनलायन आनीक जिवीत उरोंक ना. सगळीं वांटो घेवया आनी बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवया आनी आमची गोवडीक सभेचो वावर, फिरगो सभेचो वावर फुडें व्हरुया. जेजू फाटल्यान वचपाचो वावर. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. मंगळारा दीस मीस सांजे 5:30 वाजता. मंगळारा दीस सांजे मीस जाल्या उपरांत 6:30 वाजता संदेशकारांची जमात आसतली. ही सगळीं आदली संदेशकारां आसा दोतोन शिकयतालीं तितल्यानी येवंक मागता. वांटो घेवंक आमचो प्लॅनर आमी तयार करपाक ही जमात दवरलेली आसा. तशेंच कोणूय नवीं संदेशकारां जावंक सोदतात, क्रिस्माची भुरगीं क्रिस्म घेतलेली खुशी आसा जाल्यारूच यात. पोस्तान आपयना, पोस्तान येवंक म्हाका नाका. खुशी आहा जाल्यार दोतोन शिकोवपाची येयात. वेलकम, मोस्ट वेलकम. धा तारखेर शुक्रारा दीस 7 वरांचेर एडोरेशन फॉलोड बाय मास. सोनवारा दीस बागेवन बार्नाबास 2 दूताची पोरो. येता तो आयतार 11th ऑर्डिनरी संडे. पूण भोव पवित्रित्वेची दोबाची पोरो दोतोन सुरू जाता. दोतोन सुरू जाता. आयजतान दोतोन सुरू जावंक जाय आसली पूण आमी भुरग्यांक हॉलिडे आसा आसूं न्ही म्हणलां. आयज दोतोन ना पूण ऑनलायन तुमी तुमची नांवां रेजिस्टर करपाक जाय. दोतोनी ऑनलायन तुमकां हांवें धाडलेलें आसतलें. ऑनलायन तुमची नांवां तुमच्या भुरग्यांचेर दोतोनीक रेजिस्टर करची. कुमियांव क्रिस्मांक घेतिलीं जाल्यार दोतोन सुरू जुनांतान मागीर न्हय. तर येता त्या आयतारा सकाळीं 8 वरांचेर मांडावळ करूंक देव संदेशकारां आनी भुरगीं. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. सोनवारा दिसा सांजे कलेक्शन जालां 2660 रुपया. आयताराचें कलेक्शन गेल्या आयताराचें 9390 रुपया. सगळे मेळून 12050 रुपया. तर परतून उगडास कोत्ता संदेशकाराची जमात जातली 6:30 वाजता. आनी कोणाक संदेशकारां कशी येवंक जाय पोस्तान आपयना. तोच पवित्र आत्मो धाडटलो. ताणें तुमकां धाडची. 13वेर बागेव तांतोनीची पोरो सांजे 5 वाजता सेंट एंटनी प्रेयर हावस हातूंत जातली. आनी ही पोरो समोरंगता आलेशिनो आनी कासिल्डा आफोस हांचो कुटूंब. ह्या दिसांनी नोवेना चालू आसात. सांजेची 4 वाजता नोवेना जातात थंयसर आनी 8 वाजता लादाईन जातात. कोण भाग घेवंक सोदता जाल्यार भाग घेवचो. उबी रावया. कितें आशिर्वाद तुमकां दिता. हो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागायात. दर एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब जावं दी. आमीन. देव बाप उजवाडाचो दातार, आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत बोल्ली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सोर वायट भोसमून उडोवं आनी ती आपल्या प्रोकासान पडजोडीत करूं. एकूच बावार्थ उचारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांचो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच बावार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बोरवाशान ओत्रेकतात ताका रूप बगूंक तुमी पावूं.
आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. खेरीत भाशेन दिनवासता आमचे फिएल ब्रागांचाक आयचे सोबीत चित्र ताणें चितारलां, पाडले तुवाले सगळे तांबडे तें घातलां. पवित्र आत्म्याचे पोरबे समयार तें ताणें केलां. त्या खातीर ताका आमची पोरबी आनी शाबासकी. तशेंच तांबडे कुणायता मार्तीरपण, जायते मार्तीर मेल्या आनी आमकां धर्मदुतांच्या इतिहासान आमी खेरीत भाशेन ताचो उगडास करता. मार्तीर जेजू खातीर ताणें कोस दोग सोंसले मार्तीर मेल्या. तर आमचोय भावार्थ आमी पवित्र आत्म्याच्या बोळान जिवंक तुमकां धाडटा. गायनाचो अंक M5. Sotto